नमस्कार. म्हाका आज खुशी आसा तुमकां सांगपा खातीर की आमची पी.ई.एस. कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड सायन्स जी थर्ड सायकल ऑफ नॅक असेसमेंट एंड एक्रिडिटेशन हाज्या खातीर गेल्ली आनी ताजी नॅक पियर टीम विजीट 24 आनी 25 मार्चाक जाल्ली आसा आनी आज ताजो रिजल्ट आयिल्लो आसा आनी ह्या रिजल्टान आमकां A+ ही ग्रेड मेळिल्ली आसा. CGPA ताजी 3.47 आसा. फाटल्या फावट आमी बी ग्रेड आशिल्ले आनी CGPA 2.77 आशिल्ले. आमी 800 पॉयंटांनी आज वयर गेल्ले आसा आनी हो 3.47 सगळ्या कॉलेजा भितर जांचे असेसमेंट जाल्ले आसा त्या असेसमेंटान आमकां हो हायेस्ट स्कोर मेळिल्लो आसा. हांव म्हज्या मॅनेजमेंटाक लेड बाय श्री रवी एस नायक, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ फोंडा एज्युकेशन सोसायटी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, सिव्हिल सप्लाय एंड हँडीक्राफ्ट, तशेंच श्री रितेश नायक, ऑनररी सेक्रेटरी आनी फोंडा म्युनिसिपल कावन्सिलाचो चेअरपर्सन आनी बाकीचे सगळे जे एक्झिक्युटीव मेंबर्स आसा आमच्या पी.ई.एस. गव्हर्निंग कावन्सिलाचे तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हजे सगळे स्टाफ टिचिंगान जावं नॉन टिचिंगान जावं म्हजे स्टुडंट्स, म्हजे एल्युमिनाय, म्हजे पेरंट्स आनी बाकी सगळे जे लोक ह्या हातूर वावुरले आनी आमच्या कॉलेजाक आज जे पळय वयर हाडिल्ले आसा 3.47 CGPA आनी A+ घेवन हांव सगळ्या लोकांचे आभारी आसा. तशेंच हांव सगळ्या म्हज्या कॉलेजाच्या स्टाफाचे स्टुडंटाचे अभिनंदन करता की आमी जे पळय फाटल्या 6 म्हयन्यांक भरपूर काम केल्लें आसा आनी फाटल्या 5 वर्सांक ज्यो भरपूर एक्टिविटी केल्ल्यो आसा ह्या एक्टिविटी खातीरूच हो रिजल्ट बरो येवंक शिकिल्लो आसा. आमचें एक्चुअली स्वप्न आशिल्लें की आमी A++ येतले, पण एनीवे आमी A+ आयिल्ले आसा आनी सगळ्यांक हायेस्ट स्कोर गोंयांत मेळिल्ले आशिल्ल्यान आमकां सगळ्यांक हो खोशयेचो आनी आनंदाचो क्षण आसा आनी त्या खातीर हांव सगळ्यांचें परत एकदां अभिनंदन करतां. तशेंच गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन श्री प्रसाद लोलयेकर, ताजी सगळी टीम, वायस चान्सलर गोवा युनिव्हर्सिटी, रजिस्ट्रार CDC प्रोफेसर भूषण भावे आनी म्हजे बाकीचे सगळे जे कलीग जे 2 दीस हांगा आयले आमकां सपोर्टान, हांव हांकांय आभार मानता की ते आयले आनी ताणें आमचे बरोबर सपोर्ट दिलो. तशेंच हे सगळे बाकी लोक ल्हान जावं मोठे जावं हे कार्यान तांणी भाग घेवन आमकां ही पळय 3.47 किंवा A+ जी पळय ग्रेड हाडिल्ली ह्या सगळ्यांचे हांव परत एकदां आभारी आसा आनी इतलें म्हणून हांव म्हजे 2 शब्द सोंपयतां.